राज्यात कोयराचो विषय अजरंवर जावन रावला। रस्त्यार, उदकांत आनी हेर सुवातीचेर कोयराच्यो राशी पळोवपाक मेळटाल्योच, आतां मडगांवच्या रवींद्र भवनांत लेगीत कोयराच्यो राशी दिश्टी पडटा। हांगा मिनी संसोडत जावपाचे जापसालदार फक्त हांगा आशिल्ली कमिटीचो अध्यक्ष आसा। ताका ह्या रवींद्र भवनाचें पडिल्लें ना असो सणसणीत आरोप विशाल पै काकोडे हाणें केला। रवींद्र भवनाच्या सांबाळा खातीर दर वर्सा लाखांनी कोट्यांनी पयशे खर्च करता, पूण तरी अशें कित्याक? हो कोयराचो नरकासूर नितळ करतलो कोण? लोक जाप मागतात। रवींद्र भवनाचो पार्किंग लॉट आणि पार्किंग लॉटाच्या सायडीन जो जागो आसा थंय तुम्ही पळयात की मिनी संसोडो हांगा तयार जाता। आणि हाचे कारण म्हणजे कितें तर हांगा जो एक्झिक्युटिव्ह कमिटी आसा आनी जो चेअरमॅन आसा, हो चेअरमॅन फक्त सेल्फ ग्लोरिफिकेशन, पिक्चराचें प्रमोशन, एरोगन्स आणि इनसेन्सिटिव्हिटी हातून तो मग्न आसा। ताका ह्या रवींद्र भवन कॉम्प्लेक्साचे काय पडून वचूना, ताका गोंयच्या कलाकाराचे काय पडून वचूना, ताका गोंयच्या ज्येष्ठ महान कलाकाराचे काय पडून वचूना। तो फक्त एक चियर लिडर जाला, सरकाराचो उदो उदो करप आणि आपल्याला परते एकदा चेअरमॅनशिपाची एक्सटेन्शन करप, हो तागेलो अजेंडा। हांव आर्ट अँड कल्चर मिनिस्टर रमेश तवळकार हांचे कडेन मागता की ह्या विशयाचेर मातसो आतां तुवें सिरियसली विचार करपाक जाय। ही जे कल्चरल इन्स्टिट्यूशन मडगांवचे रवींद्र भवन आसा, ही हो जो पळय नर्क हांगा ही पळय हो सगळी जी गार्बेज पळय उडयल्यात त्या सायडीन पळया सगळें प्लास्टीक आनी हें पडलां, तेन्ना ही एक्झिक्युटिव्ह कमिटी आतां बरखास्त जावपाक जाय। ह्या कमिटीचेर जे आसात ते सगळे पॉलिटिकल अपॉइंटीज, हांकां कलेचेंय कांय ज्ञान ना, हांकां संस्कृतीचें कांय ज्ञान ना, हांकां फक्त रिहेबिलिटेट केल्यात, खंय तरी दुसरे कडेन आशिल्ले ते हांगा घाल्यात। तेन्ना हांगा कलाकारांची अशी एक्झिक्युटिव्ह कमिटी जावपाक जाय। हांगा एक सेन्सिटिव्ह कलेच्या प्रती, ह्या इन्स्टिट्यूशना प्रती जाका मोग आसा, जाका कमिटमेंट आसा, असो मनीस हांगा चेअरमॅन येवपाक जाय। कित्याक हो नर्क जो पळय आसा हांगा ते म्हत्वाचे म्हणजे लाखांनी काय कोट्यांनी रुपये मोडटात एन्युअल मेंटेनन्स कॉन्ट्रॅक्टाचेर। आमी फाटीं आरटीआय घेतिल्ले, आतां म्हजे कडेन डेटा ना, पूण लाखांनी रुपये जर तर तुमी हाजेर मोडटात जाल्यार मागीर हो नर्क हांगा कित्याक? म्हणजे हाजे वयल्यान कितें दिसता की हो जो पळय पयसो तुमी मोडटात पूण दाखयतात, हो खंय तरी पिलफरेज जाता आनी हाजी आर्ट अँड कल्चर मिनिस्टरान हाजेर इन्क्वायरी करपाक जाय। गोमंतक टीव्ही खातीर गौरंग प्रभू मळकणीकर।